मोगा जालो हांव एक पातकी म्हज्या भुरगेपणांतल्यान आनी म्हज्या काजारी जिवितांपासून हांवें जायती पातकां केल्यात. जेन्ना पवित्र पुस्तकाची म्हाका वळख मेळटोच हांवें म्हजें पातकी जिवीत बदललें. जेन्ना म्हाका देवाचें उतर मेळ्ळें लुकाचें सुखवर्तमान 3 वळीन पातकाचे बोगसणे मेळच्याक जिवीत बदलून इस्नान घेयात म्हूण हांवें म्हजें जिवीत बदललें 2016 वर्सा. हांव UK वयचो पयलो हांवें पवित्र इस्नान घेतलो. आयज तेच पवित्र आत्म्याच्या बळान देवाचें उतर नाटकुलेचे रुपान आयज हांव तुमच्या मुखार हाडटा. बाय टॅक्सा तुका कितें तरी म्हज्या लागीं विचारूंक जाय? ओय डॅडी, कितें विचारूंक जाय? विचार. हांव मिसाक वयता, हांव गरिबांक दान दिता, हांव सगळें बरें देवाचें काम करता. पूण तेरीच पासून आमच्या घरांत झगडी केस्तांवां दुस्मानखाय कित्याक लागून जाता डॅडी? आवय बापाय भुरगीं आवय बापायक रेस्पेद पासून दिनात डॅडी. सारकें तुजें बाय. हें सगळें आमचे आनी आमच्या वडिलांच्या पातका पासून जाता. आमचेर जायते वायट येता. म्हणजे पयले स्वातें देवान आमकां 10 मानामें दिल्यात ते आमी सारके पाळिनात जाल्यार ते आमचेर वायट येताच. पयल्या मानामेंतान देव आमकां म्हणटा मुर्ती पुजा करिनाकात म्हणून. आनी जरी तर आमी मुर्ती पुजा केली जाल्यार बापायच्या गुन्यांक भुरग्यांक नातरांक आनी पंटुरांक आपूण सजा दितलो म्हणून. आयज तेच त्यांच्या पातकाक आनी आमच्या पातकाक लागून आयज आमच्या घराब्यान जायते वायट येयलेले आसा. हें हांवें वाचलां डॅडी बायबलांत. बाय आमचेर वायट येना जावन सदांच भुरग्यांच्या शिंगपाप सांगाताक पवित्र पुस्तकाचे देवाचे उतराचे शिकोवप आमी तांकां दिवंक जाय. हें सारकें तुजें डॅडी. बाय मार्कुच्या सुखवर्तमानान 30:1 वडीन देवाचें उतर आसा. स्वर्ग आनी प्रितीम सोंपतली पूण देवाचें उतर केन्नाच सोंपचें ना म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. आतां आमी पळोवया देवाचें उतर नाटकुल्याच्या रुपान. जरी तर ह्या नाटकुल्यान तुमकां बरें लागलें जाल्यार हांव मागता तुमकडे जेजूच्या नांवान लायक करचें आनी सबस्क्रायब करचें म्हणून. म्हाका सिगरेट घेवपाक पयशे नाय. माझी सिगरेट फकत इतलीच उरला आनी ग्रॅन्डमा लेगीत म्हाका सिगरेट घेवपाक पयशे दिवपी ना कित्याक ती जाणा हांव सिगरेट ओडटलें म्हणून त्या पयशांनी. पूण आतां हांव कितें करूं? म्हज्या फ्रेंडान म्हाका एक दीस सिगरेटीन ड्रग्स घालून दिल्ली आनी तेजे उपरांत सावन आतां पासून म्हाका सिगरेट घेयनासतना म्हाका जायना. आतां हांव कितें करूं? म्हाका कांय कळना. फातिमा म्हणजे तू कोणे ड्रग्स घेवंक पयशे ना न्हय कांयच भियेनाका. तुजे ग्रँडमा कोणे आलमारीन जायते पयशे आसात. हांव तिका सुस्त न्हीद घालता. तुका जाय तितले आलमारींतले पयशे काड आनी ड्रग्स घे. खर सर सयतना हे सुपुल्ल्या भुरग्यांक वायट देख दिनाका. ताका इफेन्नान किड्याचे खाण जावन हांव केन्नाच दिवचें ना. जेजू येवचो वेळ सारको लागीं पावला. जेजू येतलो तेन्ना तुमचें निसंतण जातलें सयतना. तुमचें निसंतण जातलें सयतना. आतां हांवें कोणाचें आयकोपाचें? जेजूच्या पावलांनी चलत जाल्यार स्वर्ग राज्यान सूख भोगतले आनी जेवचाराचें आयकत जाल्यार ससनाचे ससनाक ते इफेनाचे उजेर लासतले. इफेनांतलो उजो
पालोवनाक खंय आनी ते इफेनांतले किडे मरोनात खंय. हाय फातिमा, हांव भितर येवं? तूं भितर येयला आनी म्हाका विचारता भितर येवं काय म्हूण? ओ सॉरी, आयज हांव चड खुशाल आसा. तूं खुशाल आसा आनी कित्याक तर? हांवें म्हज्या पयल्या बॉयफ्रेंडाक सोडलो आनी आतां न्यू मेवला ताचो बॉयफ्रेंडाचो डॅडी खूब ग्रेस खंय लंडनात आसतात आनी हे ब्रिस्तीन हो घडयाळ पासून ताणें म्हाका घेवन दिला. घे हे बियर पी. नाका म्हाका बियर नाका. Hello, my darling Divini. Hi. Let's go casino party. Dylan, meet my friend Fatima. Hi, Fatima. My name is Dylan. I'm all the way from the UK. You do join us for casino party. Here, take. नाका म्हाका सिगरेट नाका. Fatima, सदांच तुका ड्रग्स लागले न्हू? आयज नाका कित्याक म्हणटा? धर हे बियर पिये. तुम्ही तुमचे चोत्राय दोरात कामचाराक लॉकडाऊन बेबदी काय करू नाकात. जिवीतूय तुमचे वगडा नाकात. नेमण्या दिसांनी मनशाच्या पुता मुखार बिराती विणे तुम्ही उबे रावंक जाय. सगळ्या वेळार मागण्यांनी जागृत रावात. पातकान पडना जावं मागण्यांनी रावात. जेजू, आमचे वायट जिवीत बदलपाक आमी कितें करूंक जाय? पातकाचे बोगसोणे जोडूंक तुम्ही जिवीत बोलतूंक जाय. बापाचे, पुत्राचे आणि आत्म्याचे नावान तुम्ही पवित्र स्नान घेवंक जाय आणि स्वर्गीचे राज त्यांना तुम्ही जोडटली. फातिमा, तुकडे उलयला तो कोण? आमकां आवाज जातालो पूण आमकां तो मनीस दिश्टी पडनासलो. देविनी, म्हाकोडे जेजू उलयला आनी जेजून म्हाका सांगला आमचे पातकाचे बागसणे मेवचे खातीर आमी आमचे वायट जिवीत बदलून बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावान पवित्र स्नान घेवंक जाय. वी हॅव टू रिबॉर्न अगेन. डेलन, आमी आमचे जिवीत बदलया आनी जेजूच्या पावलांनी चलया. पवित्र स्नान घेवन आमी देवा बापाची दायची जावया. praise the Lord.